सगळ्यांकाय नमस्कार. अनुपमा भट आमगेल षड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाकाय स्वागत. आज ही रंदे एक कसले ना मेगे लागी रंदे काय पुराय सरला कसं करच्या बा म्हणतात म्हाका मिगेल पाग्र मांगेल उडगास चलो आम्ही तांकां शारद पच्ची म्हणचे म्हळ्यार मिगेल बामणाले बाप्पाल बायल आमकां विंगड वाटेने रिलेशन ती तशी ती म्हणून अभ्यास जाला तांणी म्हणचे तितले सलगी आमकां आतां नात तांणी तशी शारद पच्चेन कसले ना जेल कुडले ती तांणी एक पियावा बुत्ती करची भारी एक रुची तांगेल एक स्टाईल विंगड त्या मिगेल अम्मा मिगेल माय पुराय करता आशिल्लीची ते विंगड रुची आतां पळय तांगेल स्टायलार हांव तुमकां आज एक पियावा बुत्ती कोन्न दाखयता. 4-5 पियावा वा सपूर कोच्चोलूय न्हय मस्त व्हडूय न्हय हांव आतां व्हिडियोर दाखयलेले तितले हाजेर पियावा कोच्चोल करून दवरच्यो. आतां मसलाक फस्ट तयार करुया. पियावा बुत्तेची टेस्ट आसची ताजे मसलारी. आतां पळय हांव एक 10-12 बॅडगी मिरसांग, एक 3-4 गांवची मिरसांग, एक 2 चमचे तेल घालून भाजीत आसा मिगेला भाजील मिरसांग सरल्या. आतां ते जस्ट एक भाजी सूर जेता म्हणटना ताका 1 चमचे कोथंबरी आनी एक 6-7 मेथये कणा तितलेच ज्यो आसा तितलेच मस्त घालूनच जा आनी लायक करून भाजून घेवचे. मिगेल पाग्रमायन केन्नाय म्हणचे कसं म्हळ्यार पियावा बुत्तेक खंय इवन मिरसांग आसल्यारी कूडले फ्रेश भाजून घालका खंय कोथंबरी भाजी तनाची घालका तेन्ना ताजी रूच विंगड म्हूण चडती घालका मिरसांग मागीर पियावांनी घालतना गोडसाण येता ताका. हांव समज व्हड एक वळ्या सोय काणू 10-12 मिरसांग बॅडगी आनी 4 गांवची कोथंबरी मेथी पुरा भाजून ताजे चिंचाम घालून आतां एक मासोल वाटयता. मासोल कशें म्हळ्यार सुक्या तितले खर न्हय म्हूण आमटा तितले गशी तितले न्हय तांतू मध्यें चिक्की खर करून एक मासोल वाटुका. आतां बुत्ती करुया. बुत्ती करतना पळय आमी पळय पियावाची सायज पळयाची एज सायजार शिंदुतांनी आतां एक 4-5 चमचे तेल हुन करचे. बुतयेक तेल मिरसांग पुराय चड जाल्यार मात ते बुतयेचे रूच येता आनी ते पियावा कोच्चोल ते तेलां भितर घालून भाजूचे. मिगेल अम्मान आनी मायन आनी परत सासम पटपटाचें आशिल्लें जाल्यार शरद पच्चेन सासम पटपटाचें ना. ते तेल हुन जेल कुडले तांणी ताका पियाव घालच्यो. पियाव घालून पळय पियाव लायक करून भाजूच तांणी लो मिडियमार दवरून भाजूच म्हळ्यार तांबडो तांबडो करूना जाल्यार जस्ट कलर चेंज जावताय ते भाजूचे आसा ते समज बावोन काडचे म्हणचे तांणी ते बावोन काडका. बावोन काडतर पळयाची आतां मासोल घालच्यो. मासोल तेची मस्त नय न्हय म्हूण सुक्या तितले खरय न्हय चिक्की कसकशी मासोल वाटून तो मासोलाक घालच्यो. ते मासोल धुवन एक राह शुद्ध आन्याक घालून जाय त्यामुळे हे चिरचिरे न्हू लायक सुके जावका हे बुत्ती म्हळ्यार. आतां थोडीशी मिक्सर आयदन वयकी न्हय की धुवून हाका मसाला पुसून घालचे आनी मीठ घालचें हाका जावका जाल्यार तितलें हाका तिखसाण चड आसा देखून मीठ हय समज धरता हाका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालून लायक करून चाळ न्हू पळय अशी फ्लॅट करून अशी चेपून दवरका आनी उज्ज सिम करून सोडका आनी मदें मदें तूं एक 3-4 निमिशां एक पंता ते परतून घेवका. तांणी म्हणचे कसं म्हळ्यार कसं सांगचें आशिल्लें म्हळ्यार ते पियावू शिजिल्ले स्मेल येवच्यानच घे ताका ते भाजून ते मसलान तूं चिरचिरे नायल्यार मात्र ती पियावा बुत्ती भारी रुची म्हूण सांगून वयते तांणी सांगिल्लें. तांणी केल्लें तितलें लायक पियावा बुत्ती म्हाका कोण केल्यारय लायक जायनाशिल्लें तितले रुची ती. तांणी एवरी टायम करतना म्हाका हांड दिता आशिल्लीची भारी टेस्ट जाता आशिल्लें तशें तांगेलें हांव निमगून तांणी केल्या वरीची करूं शिकली. बट तांगेले ते हातगुण विंगड आसा बट हांव ट्राय करता आसतना केल्या वरी करच्याक जाता. आतां पळय पुरो उपास मिक्स करून उपास अशें अडचून दवरलें आनी उपास धांकून दवरलें. अशी एक 10-15 निमिश तो पियाव ते मसलां भितर शिजून येवका. चिके पुरसत करून करका बुत्ती म्हळ्यार गडबीड करून बुत्ती केल्यार बुत्ती जाता जाल्यार ही रुची येना. उपास पळयाची उपास एक 5 निमिशान सान उज्जारी उपास लायकून चिरचिरेन घेवचे. आमी तो पियाव शिजयनी भाजिलेलो मात्र ते देखून ह्या मसलान तूं भितरी ते लायक चिरचिरेन शिजून एकल्याक मेळनेवका. हांगा ताका जाय जाल्यार मीठ चेक करूं येता पावना वय म्हूण जाल्यार मीठ हाका घाल येता. पळय आतां लायक परंबळी जावन आशिल्लें पियाव बुत्त्यांगा रेडी जाल पळयाची चिरचिरेन कशें जाला पळय एक कलर पळया ताजे टेक्स्चर पळयाची इतली बुत्ती आसल्यार एक वाटी शीत जेव येता. ही पियाव बुत्ती करतना शिता चड घालायची उडगासू आख्खे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कसं म्हळ्यार दाळी तोय जावका म्हूण ना खाली सुके शितारी बुत्ती घालून जेवचा सुपर जाता. पियाव बुत्ती आमगेली रेडी जाली. आतां हांव जेवणा बसता. तुमी पुरो जण ट्राय करून पळया तुमकां ह्यो व्हिडियो इश्ट जाला म्हूण लागता
इश्ट जाला री ह्यो रुची रुची ही बुत्ती कशी जाला म्हूण सांगून म्हाका कमेंट सेक्शनां भितर सांगता नवा सगळ्यांकय धन्यवाद.